जावचे म्हणून तुम्ही सांगलेले अनाउन्स केला तेजे बद्दल कितें सांगता पळय ZP इलेक्शनाकूय आमी सांगलेलें की आमी अलायन्साक तयार आहा म्हणून अलायन्साक आमी फुडें सरलेले मागीर कितें जालां तें सगळ्यांक खबरूच आहा पूण आतां 2027 सो एक्चुअली 2026 इलेक्शन जावपाच्या डिसेंबरा पयलीं इलेक्शन जाता आमचे एसेंब्लीचें सो ह्या एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक जर आमी युती करिना जाल्यार ह्या BJP उडोवपाक खूब डिफिकल्ट जातलें सगळ्यांक खबर आसा सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक खबर आसा सगळ्या MLAंक खबर आसा सो आमी हेच्या पयलीं म्हणटाले की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पयलो स्टेप मारपाचो म्हणून जाल्यार आयज आमी ह्या आझाद मैदानाचेर ह्या पवित्र स्थानाचेर आनी ह्या 39 प्रोटेस्टा दिसा आमी हो आमच्या सायडींच्यान फर्स्ट स्टेप मारलेलो आसा आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक सांगलेलें आहा की तुमी आमी अलायन्स करया आमी अलायन्स करपाक तयार आसा जे तुमचे प्रेसिडेंट आसा जे MLAs आसले तांकां सांगलें तुमचे प्रेसिडेंट कोण आसा तुमचे ऑफिस बेरर्स आसा इन्चार्ज आसा दिल्लीचे आसतले महाराष्ट्राचे आसतले आनी खंयचे आसतले तांकां तुमी सांगा की आमी अलायन्स करपाक जाय बेगिनांतल्या बेगीन अलायन्स फायनल जावपाक जाय कोणाक कितली सिटां ते फुडें वचपाक जाय आनी ते घेवन मागीर कितें आहा ते 26ची तयारी नेटान करून हें इलेक्शन जिखून BJPक भायर मारपाक जाय बेंजीन एक स्टेटमेंट केला तांचेर तुका कितें म्हणपाचें पळय बेंजीन स्टेटमेंट डायरेक्ट केला की सपोज तेंचे जे लिडरशीप आहा तांकां ते सांगतले समजयतले कित्याक तेंचे हेच्या पयलीं कितें अलायन्साक लागून दुसऱ्या स्टेटींनी कितें बोवाळ जाल्लो भानगडी जाल्ले सो तांकां लागून तेंच्या भितरचो एक राग आसा आमकांय कसो आतां आमकांय राग आसा बट दॅट डजंट मीन की आमचो राग इगो घेवन जर आमी रावले जाल्यार फाल्यां गोंय उरपाचें ना आमचो इगो उरतलो सो आमचे सगळे डिफरन्सीस कितें आयडियोलॉजीज आहा ते सगळे मातशे सायडीक दवरून एक वांगडा बसून हे अलायन्स करून आमचे ह्या जी BJPचो सरकार आहा ह्यो जो आयज डिक्टेटर सरकार हाका भायर मारपाक सगळ्यांनी एकठांय रावन प्रयत्न करपाक जाय आनी म्हाका तरी दिसता की अलायन्स हे जातलेच आनी जावपाकूच जाय आनी जर ते जावपाक कोण दिना जाल्यार तेंची नांवां घेवन तेंच्याच लिडरांनी एक्सपोज करपाक जाय आमकां सांगपाक जाय कोण जावपाक दिना ते आनी तेंची नांवां आमी एक्सपोज करतले आमी जर तांकां ओगी रावले हिडन तांकां बॉक्सान घालून दवरले तेंची नांवां सिक्रेट दवरली आनी आमी बेश्टे पॉयंटांनी उलयल्यार जावपाचें ना आमकां आतां नांवां घेवन सांगचें पडटलें लोकांक की हू इज अगेन्स्ट द अलायन्स कोणाक अलायन्स नाका ते कोणाक गोंयची पार्ट पडलेली जाय कोणाक दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन रावन हे BJPक सपोर्ट करपाक जाय सगळें एक्सपोज जावपाक जाय आनी टायम येतलो म्हाका गॅरंटी आसा की ही नांवां एक्सपोज जातली आनी अलायन्स फायनली भितर बरे मनीस पडोन हे अलायन्स 100% जातली आनी BJPचो सरकार आहा तो 26 आनी 27 वोटर केन्ना इलेक्शन जातलें पडटलो RGPन जर तुमी तांकां येवपाचें आसा तुमी वेलकम करतले पण आमी वेलकम करतात आमी 100% वेलकम करता आयज जे हांगा 5 जाण आसले क्रूज आसलो मागीर आमचो वेन्झी आसलो युरी आसलो एल्टन आसले हांकां आमी 100% वेलकम करता कित्याक ते कंटिन्युअस आमच्या टचान आसता विदेशाच्या टचान आसता एसेंब्लीक जेन्ना ते क्वेश्चन घालता कितें डिस्कशन करपाक जाय तेन्ना वांगडा ते डिस्कस करता आनी जेन्ना आमच्या आमदाराक गरज पडटा तेन्ना ते आमदारा वांगडा थंय आसता तुमी पयला पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिला टायमार सुद्दां कशें ते आमच्या आमदारा वांगडा रावले स्पेशली LOP युरी कसो फुडें गेल्लो कसो तेणी लीड घेतलेली सो जर आमचे जे मुद्दे आसा जे गोंयांक लागून जे मुद्दे आसा तेका लागून जर ते आमदार झगडटा तेचेर जर ते एग्री जाता जाल्यार कित्याक आमची दारां ओपन करची दारां ओपन आसली फायनली आमकां BJPक उडोवपाक जाय आनी जर खंयचे पॉलिटिकल पार्टी मस्ती करता ताका दिसता आपल्या जिवाचेर आपूण जिखपाक शकता आनी शाणपणां करपाक शकता जाल्यार ते पॉलिटिकल पार्टीक तेंच्यांनी टाटा बाय बाय करूंक जाय थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर